शिरगावच्या लयराईची जात्रा मोठ्या उमेदीन आणि भक्तिभावान आयच्यान सुरू। देवीच्या दर्शनाक भाविकांची गर्दी गोयचे तशेंच शेजारच्या राज्याचे लोक हे जात्रेक येतात। मंगळारा फांतोडेर होमखणाच्या इंगळ्यांतल्यान धोंड धांवतात ते पळोवंक लोकांची गर्दी। उपरांत देवीचो कौल सुरू। म्हापशेच्या मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त सुरू। लोकांची सकाळच्यान गर्दी। बार्देसकार मोठ्या उमेदीन हे फेस्त मनयतात। गोंयभरच्यान लोक आंगवण्यो पावयतात। मेणाचे वेगवेगळे अवयव, घरा आणि हेर वस्तू सायबिणींक अर्पण करतात। फेस्ताची फेरी 10 दीस आसता। म्हापशेच्या मिलाग्रीस फेस्त लयराई आणि मिलाग्रीस खंय भयणी ह्या वर्सा जात्रा आणि फेस्त एकाच दिसा। सूरवंदन आणि वैभव तुका सासनांच्या सासना। नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान। पेडणे केरी दर्या देगेर पिकनिकेक गेल्ल्या म्हापशा आणि कानोळेच्या 2 फामिलीचेर आकांत ईद जाल्या उपरांत एकठांय भोवंक म्हूण दोनूय फामिलींची मेळून 23 जाणां केरी गेल्ली। थंय खडपांचेर सेल्फी घेवंक म्हूण तातूंतली 4 भुरगीं गेल्लीं। लारा सरशी व्हांवली। 24 वर्साच्या वखीर अलीची आणि 20 वर्साच्या सबीना खातूची बॉडी कालूच मेळिल्ल्यो। आज सकाळी उरिल्ली दोगां 17 वर्साचो चलो आणि 15 वर्साच्या चलयेची बॉडी मेळ्ळ्या। आजोबा देवळा कडेन आसा हांगा जे काल इन्सिडंट घडले 23 जाणांचो ग्रूप जे कांदोळी म्हापशांतल्यान फिरपाक आयिल्ले ते हांगा जे रॉक जे आसात तेचेर वचून ते सेल्फी घेत आसतना तेंचे 4 जण जे आसात ल्हाराच्या वांगडा व्हांवून गेल्या आणि सांजे 2 डेथ बॉडी मेळ्ळेले। आयज सकाळी परत 2 डेथ बॉडी मेळ्ळेले आसा। एक डेथ बॉडी जी आसा हांगा मेळ्ळेली आसा, एक डेथ बॉडी जी आसा त्या सायडीक मेळ्ळेली आसा। एकंदर हांगा जे बोर्ड लायलेले आसात की सेल्फी घेवप ना तरी सुद्धा लोक मुद्दाम सेल्फी घेवपाक गेल्ले आणि काल जे आसा 4 जाणांचे जीव गेल्लेले आसा। एकंदर हांगा जे बोर्ड आणि रेड फ्लॅग लायिल्ले आसता थंयसर लोकांनी सतर्क रावचे आणि आपली जिवाची काळजी घेवपा खातीर जे लोक नाका वचोंक अशें सांगतात थंयसर वचोंक जायना, ही काळजी घेवपाची खूब गरज आसा। आयज सकाळी 2 डेथ बॉडी मेळ्ळेले आसा आणि काल 2 डेथ बॉडी मेळ्ळेले, पूण हे एका 2 फॅमिलींतले 4 जाणांचो जीव सेल्फी च्या कारणान गेल्लेले आसा। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो आज 50वो वाडदीस। बीजेपीच्या तरेतरेच्यो कार्यावळी आणि उपक्रम। मिरामार दर्यादेगेर मुख्यमंत्र्याची रेवेचेर प्रतिमा। सांजे पणजे बीजेपी कचेरे भायर कार्यावळ। मुख्यमंत्री सकाळी शिरगावा देवी लयराईचे म्हापशा मिलाग्रीसाच्या दर्शनाक। साळगाव आमोणा पंचायतीन जनसेवा। रातची सांखळे राधाकृष्णाच्या माटवान खासा कार्यावळ। पीएम मोदीन ट्वीट करून सीएमांक शुभेच्छा दिली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या 50व्या जन्मदिसा बीजेपीचे जॅम पॅक उपक्रम आणि कार्यावळी। मुख्यमंत्री शिरगावा लयराईचे म्हापशा मिलाग्रीसाचे दर्शनाक। अस्नोड्या आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय लाभार्थ्यांची गाठीभेटी। साळगाव पंचायतीत सेवा सुशासन जन कल्याण उपक्रम। सांजे 3 शिक्षा संगम कार्यावळ दवरल्या। उपरांत बीजेपी कचेरे भायर सभा। राती सांखळे राधाकृष्णाच्या माटवांत खासा कार्यावळ। मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिसा निमतान मिरामार दर्या देगेचेर रेवेचेर प्रतिमा।
3/4 एंगल घेतला. हय, कित्याक जाता की सपोज फ्रंट घेतलो जाल्यार तो फ्लॅट जाता आनी सेंडान एक मातशें लिमिटेशन आसता. म्हणजे कितें आसा क्लेन आमी डायरेक्ट उबारूं शकता. सो हितून तशें नासता. हितून आमकां रेस्ट करचो पडटा तो. सो जेन्ना सेंड सुकता तेन्ना तो पडपाक जायना सकयल. सो त्या खातीर आमकां तो सपोज जर आमी फ्रंट घेतलो डायरेक्ट जाल्यार तो फ्लॅट दिसतलो आशिल्लो सारको. सो त्या खातीर आमी मातसो एंगल हे केलो. पण तो बीन तितलो डिफिकल्ट जाता न्ही. हय, डिफिकल्ट जाता म्हणल्यार एक्चुली कांयच तुज्या हातान आसता अशें ना. तुजें आतां काम करता आसतना 2-3 फावटी जो एलिवेटेड पार्ट आसा फॉर एक्झाम्पल नुस्तें 2-3 फावटी पडलो सकयल. केन्ना केन्ना कितें जाता बारीक ते खेकडे हे आसता कुल्ल्यो आसता खंयच्यान तरी भायर सरता तो फाट पडटा. सो अश्यो बारीक सारीक डिफिकल्टीज आसता. तुमी सँड स्कल्पचर केला गोंयान खरोच स्कोप आसा ह्या गोश्टीं खातीर टुरिजमा खातीर. ही सेम गजाल हांव ते जे कोण विशाखापटणमाचे म्हाजे फ्रेंड आसा तांचे कडेन उलयतालो. सो ते कशे मास्टर तेंचे कडेन इतली स्कील कशी डेवलप जाली टू मेक अ पोर्ट्रेट. सो ते म्हणटा की तेंच्या वटेन असले कितें व्हडले व्हडले बिजनेसमॅन आसता किंवा पॉलिटिशियन्स आसता तेंचे जेन्ना बर्थडे आसता तेन्ना चालू आसता काम. म्हणजे तांकां म्हणजे इट इज अ कायंड ऑफ अ इनकम सोर्स फॉर देम. सो अशें कितें सपोज जर गोंयान जालें अशें जर ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाक लागले जाल्यार मागीर ऑब्वियसली हांगाय आर्टिस्ट सगळे तयार जातले. वी हॅव रिसोर्सीस बट कोण चडशे सँड स्कल्पचर करपाक सँड म्हणून एक्सप्लोर करपाक वचना. आमोणा पंचायत आनी बीजेपी मंडळानूय कार्यावळी दवरल्यात. 5 मायनिंग ब्लॉकाची यशस्वी पावणी जाल्या उपरांत मीन खात्यान 6व्या ब्लॉकाच्या पावणेची तयारी केल्या. आज सांखळे कुडणेच्या 46 हेक्टर मायनिंग ब्लॉकाची पावणी जाता. मायनिंग ब्लॉकाच्या पावणेच्या दुसऱ्या पावण्याक अडवलपाल दिवचलच्या मायनिंग ब्लॉकाची पावणीन सुरवात जाल्ली. तो ब्लॉक फोमेंतोन उखल्लो. 5 मायनिंग ब्लॉकांच्या यशस्वी पावणे उपरांत गोंय सरकारान आतां 6व्या मायनिंग ब्लॉकाचे पावणेची तयारी सुरू केल्या. दुसऱ्या पावण्यात दिवचल तालुक्यातल्या अडवलपालच्या मायनिंग ब्लॉकान पावणी सुरू जाली. 46 हेक्टरांचो हो ब्लॉक फोमेंतोन उखल्लो. आतां सांखळे कुडणेचो 46 हेक्टरांचो मायनिंग ब्लॉक पावणेक येता. ह्या ब्लॉकाची पावणी जाल्या उपरांत सांखळेच्या हरवळे आनी सुर्ला ब्लॉकांची तशेंच बार्देशांतल्या केळी मायनिंग ब्लॉकाची पावणी जातली. पयले फेजीत दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचे बीड वेदांतान, शिरगांवचे बीड साळगांवकारान, मोंती शिरगांव ब्लॉकाचे बीड नाना बांदेकरान, काले मायनिंग ब्लॉकाचे बीड फोमेंतोन घेतिल्ले. दुसरे फेजीत अडवलपाल मायनिंग ब्लॉकाचे बीड फोमेंतोन उखल्ला. आतां कुडणे ब्लॉकाची पावणी जाता. 27 एप्रील मेरेन दुसऱ्या ब्लॉकांचे ऑक्शन पुराय करपाचो खंड खात्याचो प्लान. ते प्रमाण सरकार पावण्यो तडीक लावपाच्या कामाक पेटला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयान उर्दू मुळावे शाळांची मागणी वाडटा. शिक्षणीक वर्स 2023-24 खातीर 6 नवे उर्दू शाळांच्या परवानगेक अर्ज आयल्यात. आतां मेरेन 11 सारक्यो उर्दू जाल्यार हेर भाशा जोडीक धरून 18 अश्यो एकूण 30 उर्दू प्राथमीक शाळा गोंयान चलतात. येता त्या शिक्षणीक वर्सा खातीर 52 नव्या प्राथमीक शाळांक अर्ज आयल्यात. तातूंत कोंकणी मराठीच्यो 31, इंग्लिशीक 14, एक हिंदी माध्यमांक. खासा रिपोर्ट. गोंयांत वेगवेगळी राज्यां आनी जाती धर्माच्या लोकांचो राबितो विस्तारता तशेंच त्या लोकांच्या भाशांनी मुळाव्यो शाळा सुरू करपाच्यो मागण्यो वाडूंक लागल्या. सध्या गोंयांत कोंकणी मराठी बरोबर इंग्लीश, कन्नड, तेलुगू आनी उर्दू भाशांनी मुळाव्यो शाळा चलतात. प्रादेशीक भाशा आशिल्ल्यान सरकार तांकां अनुदानूय दिता. गोंयांत उर्दू शाळांकूय मागणी वाडटा. सध्या गोंयांत एकूण 1133 प्राथमीक शाळा आसा. 718 सरकारी, 286 अनुदानीत आनी 129 अनुदान नाशिल्ल्यो. मराठी 758, इंग्लीश 251, कोंकणी 67 मुळाव्यो शाळा आसा. पुराय उर्दूत 11, कन्नडांत 4, हिंदीत 3 शाळा चलतात. 39 शाळा 2 ते 3 भाशांची जुळवाजुळव करून चलतात. मराठी, कोंकणी, उर्दू, तेलुगू, हिंदीतल्या 10 कॉम्बिनेशनांत 39 शाळा. कॉम्बिनेशनाच्यो धरल्यार उर्दू भाशीक शाळा पावतात 29. शिक्षणीक वर्स 2023-24 खातीर 52 नव्यो शाळा उगडूंक अर्ज. तातूंतले 21 अर्ज कोंकणी खातीर, 10 मराठी शाळां खातीर. इंग्लीश मुळावे शाळे खातीर 14 अर्ज, उर्दू शाळे खातीर 6 अर्ज, हिंदी खातीर 1 अर्ज आयला. सगळे अर्ज शाळांची शक्यता तपासूंक पेंडींग. आतां हें पळयात. 2014 सावन आज मेरेन 102 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्यात. 1978 मेजल्यो जाल्यार ह्या 35 वर्सां 384 शाळा बंद पडल्यात. 2014 डेटा प्रमाण राज्यांत 822 सरकारी शाळा आशिल्ल्यो. 2016 वर्सा त्यो देंवन 800 पावल्यो. 2017 वर्सा 780 पावल्यो.
2019 वर्सा 742 पावल्यो. उपरांत कोविड काळांत 2 वर्सां 21 शाळा बंद जावंक ना. 2022 वर्सा सरकारी शाळांचो आंकडो 718 मेरेन देंवलो. 2014 ते आतां मेरेन 9 वर्सांत 102 सरकारी शाळा बंद पडल्यो. डाटा पळयल्यार वर्साक सरासरी 15 सरकारी शाळा बंद पडटात. 1988 सावन 35 वर्सांत 384 सरकारी शाळा बंद पडल्या. एके वटेन मराठी कोंकणी सरकारी शाळांचो आंकडो वर्सान वर्स पडत आसा जाल्यार दुसरे वटेन हेर भाशीक शाळांची मागणी आनी आंकडो ल्हव ल्हव वाडटा. कोंकणी गोंयकार तरणाटोय इंग्लीश शिकून उंचेलें शिक्षण पोटा पाण्या खातीर भायर सरलो. गोंयची डेमोग्राफीक रचना झपाट्यान बदलता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. बद्रीनाथ धाम यात्रेची मोठ्या दबाज्यान तयारी. धामाच्या मार्गार सोबितीकरणाक गोंयच्या आर्ट कॉलेजीच्या भुरग्यांचो पंगड खासा पेंटिंग मोहिमेत. भुरगे आनी शिक्षक थंय मोठे उमेदीन वावुरता. कला संस्कृती खात्याची टीम भुरग्यांक घेवन उत्तराखंडात भगवान विष्णूच्या वेगवेगळ्या अवताराचे पेंटिंग्स करून भाविकांच्या येवकाराक गोंयकार भुरगे तयार. प्रुडंटान ह्या भुरग्यांक गाठले. शियाळ्यांत बंद आशिल्ले उत्तराखंडातली 4 धामांतली केदारनाथ आनी बद्रीनाथ यात्रा फुडल्या सप्तकांत परत सुरू. 13 भुरग्यांची टीम घेवन आर्ट कॉलेजीचे शिक्षक बद्रीनाथ धामाच्या मार्गावेल्या वण्टीचेर पेंटिंग करतले. काम मोठे आव्हानाचें मात तितलेंच उमेदीचें. कला संस्कृती खात्याची टीम भुरग्यांक घेवन उत्तराखंडात. आमचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ आयिल्ले दर्शनाक. तेन्ना तांच्यांनी डिसायड केलें की फूल इंडियेंतल्या आर्ट कॉलेजीच्या भुरग्यांक घेवन हांगा 4 धाम यात्रा सुरू जाता तेच्या पयलीं पेंटिंग्स करून घेवच्यो. पण एक्चुली तें आशिल्लें की सगळ्या वेगवेगळ्या स्टेटींतली आर्ट कॉलेजीची भुरगीं येवन हांगा पेंटींग करपाचें. पण तें कितें कांय टेक्निकल इश्यूज खातीर जालें ना आनी हें प्रपोजल गोंय हाडलें की गोंयच्या आर्ट कॉलेजींतली आर्ट स्टुडंट 50 आर्ट स्टुडंट हांगा येतले आनी पेंटींग करतले. तें प्रपोजल आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन हाडलें आनी देन वी स्टार्टेड वर्कींग ऑन इट. आमी कॉलेजी कडेन उलयलीं. कॉलेजीचें एकाडेमीक इयर एंड जावपाचें आशिल्ल्या कारणान तांचे एग्जाम्स आशिल्ले, थोडे असायनमेंट्स आशिल्ले, ते खातीर 50 भुरगीं आमकां मेळ्ळीं. सो ओन्ली 13 भुरग्यांक 13 भुरग्यांक हांगा सायड पयली तेन्ना अशें कळ्ळें की आमचे सिंगल पॅनल्स हांगा दिसचेच ना. ती सायज इतली व्हडली आशिल्ली की एक जर म्हणजे आमचे एक पॅनल 4x8 फुटाचो आसा आनी तो एक पॅनल जर थंय डिस्प्ले करत जाल्यार तो दिसूनच येवचो ना. सो तेन्ना डिसायडेड टू क्लब ऑल द पॅनल्स. सो आमी कितें केलें जे आमचे वेगवेगळे डिझायन्स केल्ले ते एकठांय हाडले. आमकां दिसता कंपाउंड दिसता वॉल आसा थंय आमकां पेंटींग करपाक एक संद मेळिल्ली आसा. आनी हे चित्र हे जे म्युरल पेंटींग आसा ते विष्णूचेर आसा. विष्णू बद्रीनाथ अशी आमकां थीम दिल्लेली आसा. त्या प्रमाणे आमी हांगासर ऑलरेडी आमची पेंटिंगां जायत येयल्लेली आसा आनी ती पॅनल स्वरुपान आसा. सो ते मागीर हांगासर पॅनल हे डिस्प्ले जातले सगळे. एक 3-4 पॅनल्स आमी केल्लेली आसा व्हडली जी 80 फूट आसा आनी एक पॅनल आसा ते 30-40 दरम्यान आसा फूट. सो ही पॅनल हांगासर तेंचे जे प्रशासन आसा न्हू ते डिस्प्ले करपाचें आसा. कमी वेळ, वेगळें हवामान आनी वेगळें आव्हान घेवन गोंयची भुरगीं उत्तराखंडात बद्रीनाथाच्या सेवेक तयार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बीजेपीन कर्नाटकाच्या वेंचणुकेक गोंयची पावर घाल्या. गांवागांवांनी बारीक सारीक कॉर्नर बसकावूय गोंयचे आमदार मंत्री पावंक लागले. आतां सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय येल्लापूर एसटी समाजाच्या लोकांबरोबर कॉर्नर बसका घेवंक सुरवात केल्या. कन्नड कळना जाली तरी गोंया लागसरच्या बेल्टान कोंकणी हिंदींत प्रचार. कन्नड़ा में बात नहीं कर सकता हूँ लेकिन बहुत सारा भाषण सुना है और समझ में भी आया है. हमारा एमपी भी यहाँ से ही होगा, हमारा ही होगा. और एक एमपी की कीमत बहुत ही होती है क्योंकि हमने देखा था एक एमपी के कारण वाजपेयी सरकार गिरी थी. तो हर एक एमपी की जरूरत हमें है, हर एक वोट की है, हर एक बूथ की है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की है और एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की है. इसी के कारण मन लगा के हमें काम करना है. अगर हमारी सरकार बनती है,
और हेबर जी फिर से मिनिस्टर होके आएंगे या आएंगे और यहाँ पे बदलाव हमारा विकास हो जाएगा। हमें गर्व होगा कि हमने जो भी आश्वासित किया था हमारे महिलाओं के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे सामान्य जन के लिए, जो हम पूरा कर सकेंगे। इसीलिए हमें इस 15 दिन में सब कुछ छोड़कर काम करना चाहिए। मैं आशा करता हूं जब कभी मेरी जरूरत लगेगी तो मैं इसी शहर में हूं, और जब कभी लगे कि किसी को छोटा मोटा, मुझे कोई ऐसी बड़ी सभा में मार्गदर्शन करना नहीं है, कहीं पे भी आप 1-2 लोग भी है, अगर मुझे समय मिलता है शेड्यूल में तो मैं जरूर आके वहां पे कन्विंस करने का प्रयास करूंगा। बार्देसांतल्या आकय कामर खाजन सिवेज प्लांटाची ट्रायल टेस्ट गावाक बादली। बायचे उदक सामके साठले, झर बंद जाली म्हूण थळाव्यांचो बोवाळ। अर्डोंचो आमदार फेरेरूय पावलो। प्रकल्पाचो पंप सुरू जातनाच ग्राउंड वॉटर वोडटा म्हूण थळाव्यांचो दावो। अधिकाऱ्यांकडे उलोवन उपाय काडटा म्हूण फेरेर उलयला। आकय कामर खाजन मल निस्सारण प्रकल्पाचे टेस्टिंग जाले आणि सरभोंवतणच्यो बांयो आटल्यो, झर बंद जाली म्हूण लोकांचो बोवाळ। मादय कर्नाटक व्हरता, नळाक थेंब ना, बांयचें उदक खातले जाल्यार असले संकट लोक विटला। आमी तांकां तेन्ना त्या वक्तार सांगलेलें की वाड्यान आमकां ते सुएज चेंबरूच नाका, ती पायपाच नाका म्हणून सांगलेलें आनी तेंचे देड एग्रीड ऑन दॅट। आतां तेंच्यांनी आतां 8 दीस जाले तेंच्यांनी एक ट्रायल रन गेला आनी सगळें तें उदीक ग्रावंड वॉटर आहा तें ओडून घेतलेलें आहा। ग्रावंड वॉटर आतां बांयन खंयच्याच बांयनी आतां उदीक ना। आतां तें भरपाक तें उदीक खूब त्रास जातले लोकांक ऑलरेडी टॅपांनी उदीक येना बिकॉज ऑफ मादेन हे वर्षे ऑलरेडी हिंगा लँड फिलिंग चालू आहा, शेतां भरतात, कॉन्क्रिटायज करतात, तितून उदीक जमणेन वचना। आतां हें व्हडलें सेकंड प्रॉब्लम हो जाल्लो आहा। ही आमी आमची बांय तुमकां दाखयल्या पळय ती कमीचे कमी 5 मिटर उदीक देंवल्लें आहा। 5 मिटर उदीक म्हणजे थोडें न्हू, आनी बांय ती धाकटुली न्हू, व्हडली बांय तुमी पळयतात। आतां अशें तर जालें जायत म्हाजी बांय 5 मिटर देंवली, कोणाची 3 मिटर देंवल्यो, कोणाची 2 मिटर देंवल्यो, कितें जातलें हेजे फुडें नको। आनी आतां तुमी पळयला ते झरोचो एक थेंबो पासून उदीक येना, सगळें डायवर्ट जाल्लें आहा उदीक। कित्याक सक्शना वांगडा उदीक अशें जंय झऱ्यांनी येवपाचें आहा तें सगळें चेंबरांनी ओडून वयता। कित्याक तेंचो पंप इतलो पावरफूल, तो फूल म्हापशाची सुएज ओडपाक येदो पंप तो बेश्टो तो उदकाचो पंप 1 इंचाचो बारीक उदीक ओडटालो न्हू, आख्खे म्हापशाचे सुएज ओडपाचो पंप तो। सो ते उदीक ओडटाना एक ग्लास आमी घटकन पियेता तो कप्पून सगळें उदीक काबार केलें ताणें। The problem is if these springs are connected to the manholes that the sewage treatment plants are actually pumping, it is going to be a disaster, and it is already a disaster. You all can already see it. They were told not to pump water from our manholes, but still I would like the concerned authorities to see into this and get this resolved. आमदार म्हणटा अधिकाऱ्यांकडेन उलयता। हे दिसा पायपांनी PWD उदक येना पिवपाक आनी लोक बांयचें उदक पितात, गोंयचें उदक काडटात आनी यूज करतात। आतां सुकलें जाल्यार तें उदक ना आनी हें उदक नासतलें। हांवें म्हणल्यार आमी ओपोज करनात सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट, पूण तुमी लोकांचे लायफ उदकाचें चॅक करूंक जाय आनी हेल्थ हॅझार्ड जातलें। मागीर तें लिकेज जालें जाल्यार मागीर थिंगा घाण जातलें, तें उदकांत वयतलें सगळें, म्हणल्यार बांयत पावतलें सगळें। सो तेणें सांगलां तो शैलेशाक उलयता म्हूण, आनी नेक्स्ट विका आमी ताऱ्यांतलें मिटींग करपा हिंगा, आनी हांव लोकां पासून आपयतलो आनी तांकां बसून हिंगा ए आहा तो शैलेश ताका बसून आमी ताऱ्यांतलें कितें करपाक, कित्याक ना येवन करूं जायना आतां सद्या। आतां केल्यार लोकां त्रास जातले आनी हेल्थ हॅझार्ड जातलें। सो हांव फोनार उलयलां, हांव रावता मंडे कितें जातलें म्हणचें हांव अपडेट दिता तुमकां। मंडे आपयतलो बसून तुमकां सांगपाक। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। 22 एप्रिल संवसारीक वसुंधरा दिसा निमतान केरी 70च्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजेचे माधय अभयारण्यान पर्यावरण जागृती ट्रॅकिंगांक भुरगीं आनी तरणाटे मोठे उमेदीन वांटेकार। पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकरान ट्रॅकिंगांक आयिल्ल्यांक म्हादय आनी पर्यावरणा विशीं 4 उतरां सांगलीं। तुम्ही म्हणजे करंजुळ गावात येवच्या पयलीं उस्त्याच्या बंधाऱ्यांतल्यान तुम्ही करंजुळ गावात प्रवेश केलो आणि करंजुळ गावात ज्या जंगलांतल्यान तुम्ही येयले ते सगळे म्हादय अभयारण्य कळ्ळें न्हू। आणि थंयसर एक धनगरांची वस्ती आसा, त्या धनगरांच्या वस्तीचें नांव आसा बोंदीत।
ती कळसा नदी रामेश्वर देऊळ आसा कणकुंबी, त्या कणकुंबीच्या दोंगर माथ्यावयल्यान 2 नद्यांचो उगम जाता. एक मलप्रभा नदी आणि दुसरी कळसा नदी. कळसा नदी गोंयान येता आणि ती दुसरीर म्हादय कडेन एकरूप जाता. म्हादयचो उगम कर्नाटकांतल्या देगांव गांवांत जाता आणि म्हादय उलटी म्हणजे कर्नाटकांतल्या खानापूर तालुक्यान वयच्या उजी म्हादय नदी पूर्ण यू टर्न घेता. कळ्ळें न्हू. कळसा भांडुरा प्रकल्पातली भांडुरा नदी जी आसा न्हू तिचो उगम जाता तो जामगांव जाता. त्या जामगांवांतल्यान कळसा म्हणजे भांडुरा नदी आसा ती कोंगला हांगासर म्हादय कडेन एकरूप जाता आणि मागीर पूर्ण यू टर्न घेता नदी आणि कर्नाटकान वयच्या उजी ही नदी जी आसा ती परती येता गोंयांत. आणि तेन्ना मागीर तुमकां एक सुंदरसो धबधबो पळोवपाक मेळटा जो 12 म्हयने सतत व्हांवता. इतको सुंदर धबधबो आयुश्यान पळोवपाक कठीण आसा, कारण आतां थंय वचपा खातीर परवानगी घेवची पडटा बेंगलोरच्यान. हे जे आसा झाड, ह्या झाडाक आमच्या कडेन काय नांव म्हणटा सांगा पळोवया. शेरणी म्हणटा. शेरणी कित्याक लागून म्हणटा? शेर म्हणजे वाघ. वाघा सारखे हे झाड जे आसा ते नदीच्या सगळ्या फातरांक घट्ट धरून आसा म्हणून ताका शेरणी म्हणटा. कळ्ळें न्हू. आणि ही शेरणी जर पळयली खंयच्या WRDच्या मनशाक जर विचारले जाल्यार ते म्हणटाले हे सगळे पाण्याक अठ्ठळ निर्माण करता. पूण नदी जी आसा ती नदी जिवंत उरलेली आसा ती केवळ अशा मोठ्या मोठ्या झाडांक लागून. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.